पास्कांचे 5वें सातोळे बुधवार. जुवावाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. अध्याय 15 ओळी 1 ते 8. जेजून आपल्या शिसांक म्हटलें, हांव खरी दाखवेल आनी म्हजो बाप कुळवाडी. म्हजे सगळे फळां दिना तो दर एक फांटो तो कातरून उडयता, आनी फळां दिता तो दर एक फांटो ताणें अदीक फळां दिवचे खातीर तो बेंडटा. हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां वरवीं तुमी नितळ जाल्यात. म्हजे सवे रावात आनी हांवूय तुमचे सवे रावता. फांटो दाखवेलीक लागून रावल्या शिवाय ताच्यान आपशीं फळां दिवंक जायनात. तशेंच तुमी म्हजे सवे रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायनात. हांव दाखवेल, तुमी फाटे. जो म्हजे सवे रिगून रावता आनी जाचे सवे हांव रावता तो सुबां फळां दिता, कित्याक म्हजे विरेन तुमच्यान कांयच करूंक जायना. कोणूय मनीस म्हजे सवे रिगून रावना जायत जाल्यार तो एका कातरून उडयलेल्या फाट्या सारको सुकता. असले फाटे जमा करतात आनी उज्यान उडयतात आनी ते लासतात. तुमी म्हजे सवे रिगून रावशात आनी म्हजी उतरां तुमचे सवे रावती जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. तुमी सुबां फळां दिवची आनी म्हजे सवे आनी म्हजेशीच तुमी जावची. ही म्हज्या बापाची मोहिमा. जेजू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखांडी तुका क्रिस्ता.